लो ग्रेड मिनाचेर लायिल्ली 50% एक्सपोर्ट ड्युटी सरकारान फाटीं घेवची. मायनिंग बंदीक लागून आदींच मार बशिल्ल्या गोंयांत मायनिंग परत सुरू करूंक त्रास जावंक शकता म्हूण गोंय सरकारान केंद्रा कडेन नेट धरिल्लो. बाकीच्या राज्यांकूय लो ग्रेड मिनाचेर लायिल्ली एक्सपोर्ट ड्युटी कोत्र गेल्ली. गोंयच्या उद्देगिकांनी ह्या ड्युटीक लागून मायनिंग वेवसाय करप कठीण जातलें म्हूण स्पश्ट केल्लें. ते फाटभुंयेर केंद्रान लो ग्रेडीवेली एक्सपोर्ट ड्युटी फाटीं घेतली. आतां 58% एफई सकयल्या मिनाचेर एक्सपोर्ट ड्युटी आसची ना. फायनान्स मंत्र्यान तशें नोटिफिकेशन काडलां. गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो निर्णयाक येवकार. अजूनही बी एडिशनल देर इज एन अप्रॉक्सिमेटली 20 मिलियन ऑफ द आयर्न ओर जो आसा अप्रॉक्सिमेट परत सांगता हांव, इट इज नॉट फिक्स, हो अवेलेबल आसा आनी तो आमकां ई ऑक्शन आसतले, हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑक्शन करपाचो आसा. म्हणून आमकां ही 58 ग्रेडचेर जी एक्सपोर्ट ड्युटी लायिल्ली पळय न्ही ती फाटीं घेवपाक जाय आशिल्ली. सो वन्स अगेन थँक्स फॉर अवर सेंट्रल लिडरशीप, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आनी हाज्या खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा की गोंयच्या इकॉनॉमीच्या दृश्टीन, गोंयच्या आयर्न ओर मायनिंगच्या दृश्टीन हो केंद्र सरकारात घेतलेलो निर्णय खूब व्हडलो निर्णय आसा आनी ताज्या पासून खूब व्हडली रिलीफ ही आयर्न ओर इंडस्ट्रीक जी आसा, मायनिंग इंडस्ट्रीक खूब व्हडली रिलीफ मेळिल्ली आसा. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कंटिन्युअसली फाटल्या म्हणजे 6 म्हयन्यांक हांव हें फॉलोअप करतालो आनी खास करून पयले लेटर तांकां बरोवपी हांवूच आशिल्लो. ते म्हणून बाकीचे मागीर 1-2-3 मुख्यमंत्र्यांनी ताच्या खातीर बरयले, पण हेजो मेजर बेनिफिटूय तसो आमच्या स्टेटीक जातलो. गोंयचे चडशे मीन 58% एफई सकयले. तेन्ना ऑक्शन करून मायनिंग सुरू करपाक सरकाराच्या यत्नांक आतां नेट. आनी आमी ही ऑक्शन प्रोसेस जो आसा हो परत रिस्टार्ट करतले, जेणे करून आमी जो लिजान परत आउट ऑफ द लीज जे ज्या जाग्यार ऑक्शन करपाक मेळटा तो सगळो ओर जो आसा हे ऑक्शन करतले. आनी म्हाका दिसता परत एकदां मायनिंग एक्टिविटी फूल फॉर्मात सुरू जातली. त्या खातीर कालचें नोटिफिकेशन हें आमच्या नुसार खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. सर, इवन कर्नाटकान सुद्दां तो फाटल्या दिसांनी बॅन काडला पळय, ऑक्शन करप ना, तुमचो माल आतां एमपीडींतल्यान वचूंक शकता, एक्सपोर्ट जावंक शकता लो ग्रेड. हे पळय, हाज्या खातीर कशें आसा तर कर्नाटकांतल्यान तेंच्यांनी हांगा एक्चुली हांगा हाडचो पडटलो. हांगासल्यान तेंचो ऑक्शन जावपाक शकता, कारण आमी शेवटी ते परत ब्लायंड करपाक हाडटात. शेवटी परत आयर्न ओर इंडस्ट्री खातीर हांगासल्या जे 2-3 प्लांट्स आसात तांच्या खातीर हाडटात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुकळकार.